येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलाईन्स. फोंडेच्या नुस्त्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय. मार्केट गळटाना पडटा दिश्टी. नुस्तेकारांक भर पावसात भिजत करचो पडटा धंदो. लोकांक भितर येतलो जाल्यार मार्केट जाला धोकादायक. फोंडेच्या जेसीनगर वाठारात उदकाची चल्ल्या आपालिपा. भर पावसात सुके उदकाचे नळ आनी कितलो तेंप उदकाक लागून सोंसपाचे हाल. फुर्योज जाल्या थळाव्यांनी सरकाराक धरल्यात दारेर. फुडल्या 4 दिसांत राज्यात व्हड प्रमाणात पावस. 23 आनी 24 तारखेक घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय. पावसाक तितल्याच नेटाच्या वाऱ्याचोय मेळटलो सांगात. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान विकास म्हणून कोण तरी गोंयांत हाडून दवरला. ह्याच विकासाच्या काळात आमकां फोंडेच्या नुस्त्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. नुस्तेकारांक भर पावसात आपलो धंदो करचो पडटा. लोकांक भितर येतलो जाल्यार मार्केट धोकादायक जाला. पळयात विकासाच्या काळातली मार्केटाची दशा. राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान सरकाराची नियोजन शून्य कामां उक्ताडार येवपाक सुरवात जाल्यात. फोंडेच्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची तर सामकी अवतिकाय जाल्या. पुराय मार्केटच पावसात गळपाक लागला. गिरायकांक लेगीत धोको निर्माण जाला. ह्याच इमारतीत नुस्त्याचो मार्केट आसा खरो, पूण फकत नावांक. भर पावसात नुस्तेकारांक हांगा पोटां खातीर धंदो करचो पडटा. हीच काय ती सरकारची उदरगत, हेच काय ते स्वयंपूर्ण गोंय अशे आता प्रश्न लोकांक सतोवपाक लागल्यात. अशें पावसान भिजता तुम्ही उदक साम भरता लोक येना. तुम्ही हांगाच बसता ग? हांगा उदक पडटा तुमी आतां. मागणी कितें तुमगेली मागणी कितें? सांगो उदकांक बसता तूं? आनी बसोंक मेळना जागा ना? हांगाच बसपाचें. कित्याक लागून गळटा चडशें आतां? वयर बांदला म्हूण गळटा? पत्रे घालूं नाक उदक जाल्यार भितर येता आनी मार्केटाक येवपाकूय मेळना. कित्याक येवपाक मेळना म्हणून? मागीर तूं गिरायक कांय जायना? तूं गांवठी विकता? नांव कितें तुजें? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता कणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात आता भटक्या गोरवांचो विषय नवो न्हय. ह्या गोरवांनी कितल्याशाच जाणांचो जीव घेतलो, स्वताय जीव वगडायलो. पूण थळावी यंत्रणा सदांच कानार केस ओडटाना दिश्टी पडटात. हरमल वाठारात भटक्या गोरवांची समस्या दिसपट्टे वाडिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. सरकार ह्या गोरवांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर थळावे यंत्रणेक निधी दिता, तो वता खंय अशे आता थळावे प्रश्न विचारतात. ही गोरवां रस्ते आडयतात, दुकानांनी बसतात. या गोरवांक कोण वाली ना काय आसून लेगीत आडनदर चलयल्या. या गोरवांक लागून अपघातांचे प्रमाण लेगीत वाडल्यान येरादारी करप्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मुखेल गजाल म्हळ्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकार पंचायतीक निधी दिता, पूण तो निधी कोणाच्या बोल्सांत वयता हे प्रश्न आता थळाव्यांक सतोवपाक लागला. पळयात. आमी हांगा रातचे पळयतले जाल्यार कितलींशीं जनावरां आसा ह्या शॉपाच्या फुड्यान अक्षरशः 25-30 रस्त्यार आसतात उबे. आणि रातचे 10-11-12 गाडयो येतात, बँग बँग आवाज करतात. अक्षरशः सगळे लोक जागे जातात त्या हेका. कोणाची घरां आसात ते कोणूच व्हरनात केन्नाच. आनी तातूंतसून पळोवपाक गेले जाल्यार थोडेशे सबसिडी दिल्ले आसतात गायेंक.
तेंचे कानाक क्लिप्स असतात ते बी असतात, म्हणजे गव्हर्मेंटाकडून सबसिडी घेवन ते अशेंच भायर सोडलेले असतात. पयसो फुकट कोणाचो वयता, त्या भायर केन्ना रस्त्यार चलता, गाडयो खंय ना डॅश दिता तांचे ती तशीच पडलेली असतात. मालकांक कांयच पडलेलें ना. हांव मागता पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन की ह्या बेगिनात बेगीन हांकां धरून गोशाळेन दिवपाची, कित्याक हांची वत ना लोकांची पोसपाची तेंची. ते तांच्यांनी गोटे हे फॉरेनरांक दिले आनी जनावरांक अशी रस्त्यार सोडल्यात. तुमकां जायना जाल्यार कित्याक पोसतात तुमी? हांव मागता पंचायती कडेन, ती पंचायतीची पयली आसता की तांकां एक शाळा आसता, गोशाळा करपाची आसता, ती खंय आसा तो पयसो बसतात घेता, म्हणजे पंचायत ताका बेश्टीच पयशे दिता, वर्साचे कितले तरी पयशे मेळटा. ती मुखाट जनावरां आसता ती दवरपाची तरी पंचायत हालींच्या वर्सांनी ते पयशे फुकट ते कोणाक तरी दिता. हांव मागता पंचायती कडेन, आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन की बेगिनात बेगिनाचेर लक्ष घालपाची आनी मोठी दुर्घटना जावपाची टाळपाची. देव बरें. हे आता दुकानांनी वयतात आता अशी चालूच असता डेली शॉपांनी. हे आता पळोवपाक गेल्यार फाल्यां हाजे फुडें आनी कितलीशीं घाण आसतली, शेण आसतलें. हो बाबडो सकाळ फुडें 3 शॉपां आसा ती तांकां धुवन काडची पडटा. अशें प्रत्येक आसा, हांगा आसा सेम प्रत्येक घरांक आपलो आडो करचो पडटा, दुकाना भायर आडो करचो पडटा की येतात दोरां हांगा लुकसाण करता. परत आनी कितें तरी शोपीस लायल्लो आसता तो फोडून उडयता ती. आता हे आता तुम्ही म्हणतात की सबसिडीची गोरवां पूण दूध बी काडपाक व्हरनात ते मालक बी आपले. केन्ना टायम गेल्लो आसता, जेन्ना गुरुवार जाता परती तेन्ना उडीत व्हरता. गुरुवार जाता ते विना ती रस्त्यारूच येतात, रस्त्यारूच जातात तेन्ना दुधा पुरती वापरतात ती आणि मागीर परत असल्याचे रस्त्यार सोडटा. आता पावसा दिसांनी रस्त्यार आनी थोड्या दिसांनी बिचार वयतली. बिचार 50-100 असतात गायो. गोशाळेन कितें तरी हे व्हरून हे करपाचें हय. जनावरां. प्रत्येक पंचायतीक फंड दिल्लो आसता जी मोकाट जनावरां आसता एका थंय दवरप. तो पंचायत तो फंड कितें करता खबर ना. हाजेर पंचायतीन बेगिनात बेगीन कारवाई करपाची. आता जी गोरवां आसा पळय हेजेर एक्चुअली हांवें पंचायतीक लेटर केला की तेंच्यांनी तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. हांवें इवन सजेस्ट केला की पार्चे पंचायतीन जशें केलां की पब्लीक नोटीस मारपाची एक आनी लोकांक सांगपाचें की तुमची गोरवां बांदा नाजाल्यार ती गोरवां आमी व्हरतले म्हणून. आनी पंचायतीन म्हाका दिसता पार्चेच्या व्हरपाकूय स्टार्ट केल्या आनी 1000 रुपया फायन आसा अशें कितें तरी आसा कोण क्लेम करता ताका तें करूं येता. नाजाल्यार ते गांवांनी जे हें केल्लें आसा अलॉट केल्लो आसता खंय फंड ताका अशी खबर मेळ्ळा आमकां की गौशाला तो गोठो करपा खातीर दर एक पंचायतीक तो फंड आसता तो तरी तेंच्यांनी युटिलायज करून गोठो खंय तरी करपाचो अशें हांवें तांकां आतां लेटर केला पंचायतीन इनवर्ट केला. आनी सरपंचान म्हाका फोनूय करून पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला की करता तेज्या बद्दल कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून. नाजाल्यार हांगा पळया तुमी आतां इतलो प्रॉब्लम जाता रातचो हांगासर. काळोख लायट जेन्ना वयता काळोख जाता तेन्ना गाडयो मारतात तेंचेर, गोरवांकूय त्रास जाता त्या हेचो गाडी मारली काय आनी गाडयेकाराकूय त्रास जाता, गाडी डॅमेज जाता, मनीसूय डॅमेज जाता. आनी परत सेकंड प्रॉब्लम म्हटल्यार जी शॉपां आसा पावस स्टार्ट जालो काय ती लोकांच्या घरांनी शॉपांनी सगळ्याक भितर रिकतात. सो हो प्रॉब्लम सगळ्यांक सतायता सध्या. आमी आतां कोणाक ब्लेम करून फायदो ना पूण कोणी तरी ते सिरियसली घेवंक जाय. पंचायती कडेन हांव मागता की एक्सिडंट खूब अशे एक्सिडंट खूब पळयता तुमी. हय चालूच आसता आतां पासून. थंयसर फुडें तुमी वयशात जाल्यार एक गाडी थंयसरूच आसा पयर मारलेली बुलेट एका फॉरेनरान ती थंयच पडलेली आसा अजून मेरेन. आनी ताका कोणी तरी गाडयेन घालून गेलो ती गाडी व्हरपाक अजून कोण येवंक ना. सो हें चालूच आसा. आनी अशें गोरवांक सुद्दां अशें मन जाता ताका अशें कितें मोडान बी अशें. हय अशें जालां हेच्या पयलीं जालां. आनी काल आमी खंयच्या तरी पेपरार पळयलां आयच्या पेपरार येयलां हांवें वाचलेलें तें की 2 गोरवां मेल म्हणून खंयची तरी आमच्या गांवांत न्हू पूण खंयच्या दुसऱ्या गांवांत गाडी मारली खंय आनी 2 गोरवां मेली म्हणून. सो ही तेंकाय त्रास जाता तो ती म्हणून जीव न्हू तो तेंकां तेंचें म्हणून हें पळोवंक जाय लोकांनी आनी लोकांचेंय पळोवंक जाय. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. राज्यात हर घर जल ना पूण उदकाचो मात इबाड जाल्लो दिश्टी पडटा. देखीक मडगांवच्या नुस्तें मार्केटा कडेन कितलेशेच दीस जाले थळावे यंत्रणेच्या कृपेन उदक फुकट व्हांवत आसा पूण दखल कोणूच घेयना. पळयात मडगांवां चलिल्ली पिवपाच्या उदका बाबतीत घाळपणां. हर घर जल हर घर नल ही येवजण आतां सुखी आशिल्ल्याचें सिद्ध जाला. लोकांक जल मेळना पूण बिलां मात टायमार मेळटात. आमदार सरपंच फकत वेंचणुके वेळारच भाशणां ठोकून वयतात. उरिल्ल्या दिसांनी मात लोकांक पिवपाच्या उदकाक लागून तळमळचें पडटा. भायर इतलो पावस पडून सुद्दां उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. आमकां जाल्यार म्हाका दिसता हे फाटलो वीक जालो उदक म्हणटा तें आसना. सांजचे 5 येता सक वता परत रातचे लेट नायट उदक येता
तें बी वचना. एक वर कमीत कमी एक वर बी हांगा उदक आमकां आसता तेन्ना आमचे टाकये भरना आनी कांयच ना. म्हजे सायडीन सिल्वानगर आसा, सेम जोफिल नगर आनी सिल्वानगर एकूच आमचें 100 मिटर्स ना हांगच्यान, पण तांकां 5 ते सकाळचे 9 उदक वता, कंटिन्युअस उदक आसता आनी आमकां उदक ना. हाचें कारण कितें म्हाका जाय आशिल्लें. आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते एक उत्तरां दिता. ते म्हणटा खंय तरी लायन ब्लॉक जाल्या, खंय तरी ओपा म्हणटा खंय तरी उदक भरना हातुनी, उदक म्हणटा भायर काडपाक मेळना. तेन्ना हाचें म्हाका उत्तर जाय आशिल्लें. आतां प्रॉब्लेम आतां कितें कसो प्रॉब्लेम फेस करता? प्रॉब्लम आमकां उदक चडना, कोणाकूच उदकूच ना म्हटलें जाता. आज सकाळी आमी पावसाच्या उदकान आमी हें दिलां, टॉयलेटीक उदक आमी हें वापरलां पावसाच्या फाटल्यान भरता तें, तितलें आमकां उदक ना. कोणूच फोन सुद्दां आमचे सद्या अटेंड करिना. ते कितें जालां म्हाका कांय कळना. हें नियोजन करपाक जाय आशिल्लें, कारण सेंट मेरी कडेन जे टाकी आसा तिका एक इनलेट आसा आनी आउटलेट 7 आसा. हांगा पॉप्युलेशन वाडत आसा, डे बाय डे कन्स्ट्रक्शन चालू आसता. जशें कन्स्ट्रक्शन चालू आसता तशें हांच्यांनी नियोजन करपाचें उदकाक फुडें, कित्याक एकाच टाकयेंतल्यान तुमकां हें उदक दिवपाक परत परत मेळपाना. जितले पॉप्युलेशन वाडटा तितले टाकी वाडपाची गरज आशिल्ली फोंड्यां, ती अजून पर्यंत कोणूच घेना, दखल घेना. टाकयेक उदक येना तुमचे? टाकयेक आमचें उदक ह्या सेंट मेरी टाकयेक उदक येता, पण तें कस्स करून ना जाता. आनी सद्या तरी सेंट मेरीक सकयल उदक मेळटा जाल्यार आमकां उदक मेळूंकूच जाय आशिल्लें, कित्याक ही सेम पायपलायन सेम हेवटेन कितलो डिस्टन्स आसा हांगच्यान. कित्याक लागून मेळना तुका? तांकां आतां कित्याक तेंच सांगपाक शकना उत्तर. तांचे कडेन स्पेसिफीक उत्तर ना. पुणेच्या जे कन्सर्न एई आहा तांकांच खबर आसा, ते चवकशी करता म्हणटा. ते म्हाका चवकशी जाय आशिल्ली जाता, कित्याक आमकां उदकाचे पावसान हे पडट्या पावसान जर उदक आमकां ना जाल्यार हांसपाची गोश्ट आसा ही. हांगा कन्सर्न निवडून आयले मनीस खंय आसा ते म्हाका जाय आशिल्ले. निवडून येवपी तांकां आनी 5 वर्सां जाय आशिल्ले. खंय आमकां आनी डेव्हलपमेंट कसलो तर म्हाका जाय. ताजो फोनूय स्विच ऑफ पूण म्हाका वाड्यावयले लोक सांगता. तशें तुज्या सायडीन उदक मेळटा आनी तुका उदक मेळना. तूं एक्टिविस्ट म्हूण तुका उदक मेळना? कितें तें म्हाका कळना, कित्याक म्हाका ब्लॉक करून दवरला काय म्हणून तें चिंतपा पडलें आतां. जाल्यार हांव विजिलन्साक वतलो आतां, लास्ट विजिलन्साक वतलो हांव आतां. जर हें चालू उरत जाल्यार विजिलन्साकूय कंप्लेन दिवपाक फाटीं फुडें पळोवपा ना, कित्याक हांव कोणाक भिना. हांव करता लोकांक लागून काय, म्हाका स्वता लागून न्ही. म्हाका स्वता उदक लागून ना, तशें वाड्याक सगळ्याकूय ना. सगळ्यांक त्रास हांव एकटो काडटा. उदक कितलें जालें उदक ना? 3 दीस जाले उदक ना आमकां. चवथो दीस जालो आतां. कशें कितें मॅनेज करता तर? आतां कितें इल्लें उदक म्हणजे पावळे घेता रे पावसाचे, आनी मानी घेतले ते घेवप. मागीर कपडे बी कशे दिता तुमी? कपडे कशे दिता? कपडे खंय आयदनां कशी दिता? आयदन हे उदक घेता वयर काडटा, इल्लें बालद्यांनी बायलांनी लायल्या. आनी कपडे? कपडे खंय करून दिता. रात दवरल्या लोट सांगून. आनी पिवपाक उदक? पिवपा हें ना, न्हिदिल्लें बारीक येता, सामकें बारीक येता. थंय लायन लावप तितक्यान तेचेरच एक वर येता. एक वर केन्ना येता म्हाका रातचें सांजचें आमकां घेतलें रातचें 4 उठोन भरलेलें सोंपलें तें. आनी एका उठून एक टीप भरलें, मागीर उदकूच मेळना. पयस तें तें पिवपाक पुरता तुमकां आतां? पिवपाक पुरता तें? तें पण आयदनां वचपाक बी उदक ना. आयदन तशीं पडलें पावसा उदकान तूं धुवन काडलें मग. पुरे तडपा लागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सातारान कुठ्ठाळी वाठारांत नेमान पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको जाल्ल्यान रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडपाक लागल्यात, जी येरादारी करप्यांक धोक्याची थारला. दिसपट्टे ह्या महामार्गाचेर चड प्रमाणात येरादारी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत पालसणां कोसळपाच्यो 4 घडणुको घडल्यात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोवा तिसऱ्या तुमकां गेल्या वर्सासून दाखयता की सातारान कुट्टाळे ह्या भागान हे जे लँडस्लायड जावपाचे आहा हे चालूच आसा. आनी ह्या वर्सा तशेंच आमी पळोवपाक मेळटा की हांगा लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्ली आसा. आनी पळोवपाक मेळटा की हांगा एक टाकी आसा. ही कुट्टाळच्या भागांनी सातारान हायवेचें काम जे दिलीप बंडगोवान काम केलां, हिंगा एक वयर टाकी आहा आनी हांगा जे हायवे सायडीचे रोड आहा हिंगा लँडस्लायड जावपाक जाता. आमच्या वांगडा आसा सत्यवान नायक. हेंच्या कडून जाणून घेवया की कशा तरेन हांगा लँडस्लायड जाता आनी कितको धोकादायक आहा ते. सत्यवान कितें सांगूंक शकता? सर आमी जाली 3 वर्सां साकून हांगसर परत सांगत आसात. आनीक जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा तेंच्याय लक्षांत हाडिल्लें आसा. जेन्ना उंच टाकी आसा आनी खाली माती लूज आशिल्ल्या कारणान ते उदक लागलें म्हणटकीर पडत आसा. आतां 3 वर्सां जालीं थोडी करून पडटा. आनी ती वयर टाकी आसा तेजी पोंदाक खडप आसा, खडपाच्या पोंदाक लूज माती आसा. ते आतां जर तेका रिटेनिंग वॉल बांदिना जाल्यार एनी टायम पडोन हांगा एक व्हडलो धोका जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार ही सुद्दां पयर आमी व्हिडियो करून तेजेर तांकां लावपाक लायले आनी लावन रोखडेच 15 दिसां भितर आनीक माती पडोन पळय रस्त्यार कशी येयल्ली आसा.
आतां ते काल हांवें आनीक व्हिडियो करून घातिल्लो म्हणून तेंकां खडप पडलेले आशिल्ले फोडून दोनूय बाजूक तेजे हाफ हाफ केल्ले आसा पूण हे टेम्पररी काम जावन आसा हेजें पर्मनंट सोल्युशन जातलें जाल्यार तेका एक बरें थीक अशें रिटेनिंग वॉल जो स्ट्रेस आहा तितलेच जाग्यार रिटेनिंग वॉल बांदपाचें कित्याक हे एकूच कडेन न्हू तेज्या फुडें आनी 5-6 कडेन तरी लँडस्लायड जाल्ली आसा म्हणजे माती सकयलेली आहा ती माती सकयल पडली म्हणूनच जायना लूज माती जी आसा ती उदकाच्या प्रेशराचेर सारकी सकयल शेतांक साकून वयता एक शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना दुसरी म्हटल्यार हांगसर सगळी थंय ब्लॉक जावन पयर दोन दिसां पयलीं सगळी रस्त्यार येयल्ली माती हांगसर एक्सिडंटूय जातात लोक बावडी स्लीप जावन पडटात आनी जालें म्हणटकीर सकाळ फुडें अशें इश्यू जाता म्हणजे आमी एक व्हिडियो करून घातलो जाल्यार सकाळ फुडें येतात आनी ते JCB लावन काडून व्हरतात तेज्या पयलीं कोण कांयच करिनात आतां हांगसरल्यान MLAच वयतात मिनिस्टर वयतात सगळे दोळे धापून वयतात सगळ्यांनी कामां करून घेतलेली आसा अरे केल्ली आसा इतले कोट्यांनी पयशे म्हणल्यार आनी मातशे थोडे तर खर्च करून तेका तर एक बरें रिटेनिंग वॉल बांदी जाल्यार कोणाकूय हांगसरल्यान एक्सिडेंट जावपाची पॉसिबिलिटी जी आसा ती टायटली म्हणून हांव तें करता आनी कांयच न्हू म्हाजो हेतू म्हटल्यार ते लोकांक एक मातशें एडवायज करपाचें हे स्ट्रेसा वयल्यान जेन्ना वयतात जो पर्यंत ते रिटेनिंग वॉल जायना तो पर्यंत मातशें सांबाळून भोंवपाचें कशा तरेन ह्या रोडार जे ट्रॅव्हलर्स आहात तांकां कशा तरेन धोकादायक आहा कित्याक की कंटिन्युअस हांगा लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्ले आसा नियरली 4-5 स्ट्रेचाचेर हांगा माती सकयल देंवपाक लागली आसा आनी काल तर हांगा रस्त्याचेर एक्चुअली पावल्ली आसा आनी तेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी व्हिडियो काडलो तेन्नाच हे जे ऑथॉरिटीज आहा तेन्ना तेंच्यांनी येवन ही माती क्लियर केली अशें तेंचें म्हणणें आहा तेन्ना बेगीनच्या बेगीन ह्या ऑथॉरिटीन ही माती क्लियर करची हांगा रिटेनिंग वॉल जावन नाल्यार सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स घेवचे कित्याक की वयर एक उदकाची टाकी आहा ती खंय तरी सकयल देंवोंक शकता कित्याक की कंटिन्युअस लँडस्लायड जावपाक लागले आसा आनी ही जर बेगीन जर जाली जाल्यार लोकांची सेफ्टी आनी लोकांचे हितान कितें तरी जातलें गोवा खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू गोंयकारांक उदका येवजणेची साबार रुपां पळोवपाक मेळटात गिमांत उदकाचे नळ सुके आसताच पूण पावसांतय तीच पाळी फोंडेच्या JC नगर वाठारांतल्यांक हांचो दिसपट्टो अणभव येता गसगशीत पावसांत उदकाचे नळ सुके उदक येयल्यार येता तेवूय आपणाक जाय तेन्ना कितलो तेंप हर घर जलची आश्वासनां आयकप पळयात उदकाक लागून जाल्ले लोकांचे हाल हर घर जल हर घर नल ही येवजण आतां सुखी आशिल्ल्याचें सिद्ध जाला लोकांक जल मेळना पूण बिलां मात टायमार मेळटात आमदार सरपंच फकत वेंचणुके वेळारच भाशणां ठोकून वयतात उरिल्ल्या दिसांनी मात लोकांक पिवपाच्या उदकाक लागून तळमळचें पडटा भायर इतलो पावस पडून सुद्दां उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या आमकां जाल्यार म्हाका दिसता हे फाटलो वीक जालो उदक म्हणजे तें आसना सांजचे 5 येता संक वता परत रातचे लेट नायट उदक येता तें बी आसना एक वर कमीत कमी 1 वर बी हांगा उदक आमकां आसता तेन्ना आमचे टांकये भरना आनी कांयच ना म्हजे सायडीन सिल्वानगर आसा सेम जोफील नगर आनी सिल्वानगर एकूच आमचें 100 मिटर्स ना हांगच्यान पण तांकां 5 ते सकाळचे 9 उदक वता कंटिन्युअस उदक आसता आनी आमकां उदक ना हाचें कारण कितें म्हाका जाय आशिल्लें आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते एक उत्तरां दिता ते म्हणटा खंय तरी लायन ब्लॉक जाल्या खंय तरी ओपा म्हणटा खंय तरी उदक भरना हातुनी उदक म्हणटा भायर काडपाक मेळना तेन्ना हाचें म्हाका उत्तर जाय आशिल्लें आतां प्रॉब्लेम आतां कितें कसो प्रॉब्लेम फेस करता प्रॉब्लेम आमकां उदक चडना कोणाकूच उदकूच ना म्हटलें जाता आज सकाळी आमी पावसाच्या उदकान आमी हें दिलां टॉयलेटीक उदक आमी हें वापरलां पावसाच्या फाटल्यान भरता तें तितलें आमकां उदक ना कोणूच फोन सुद्दां आमचे सद्या अटेंड करिना ते कितें जालां म्हाका कांय कळना हें नियोजन करपाक जाय आशिल्लें कारण सेंट मेरी कडेन जी टाकी आसा तिका एक इनलेट आसा आनी आउटलेट 7 आसा हांगा पॉप्युलेशन वाडत आसा डे बाय डे कन्स्ट्रक्शन चालू आसता जशें कन्स्ट्रक्शन चालू आसता तशें हांच्यांनी नियोजन करपाचें उदकाक फुडें कित्याक एकाच टाकयेंतल्यान तुमकां हें उदक दिवपाक परत परत मेळपाना जितले पॉप्युलेशन वाडटा तितले टाकी वाडपाची गरज आशिल्ली फुडें ती अजून पर्यंत कोणूच घेना दखल घेना टाकयेक उदक येना तुमचे टाकयेक आमचें उदक ह्या सेंट मेरी टाकयेक उदक येता पण तें कस्स करून ना जाता आनी सद्या तरी सेंट मेरीक सकयल उदक मेळटा जाल्यार आमकां उदक मेळूंकूच जाय आशिल्लें कित्याक ही सेम पायपलायन सेम हेवटेन कितलो डिस्टन्स आसा हांगच्यान कितें मेळटा तुका तांकां आतां कित्याक तेंच सांगपाक शकना उत्तर तांचे कडेन स्पेसिफीक उत्तर ना पुणेच्या जे कन्सर्न एई आहा तांकांच खबर आसा चवकशी करता म्हणटा ती म्हाका चवकशी जाय आशिल्ली जाता कित्याक आमकां उदकाचे पावसान हे पडट्या पावसान जर उदक आमकां ना जाल्यार हांसपाची गोश्ट आसा ही हांगा कन्सर्न निवडून आयले मनीस खंय आहा तें म्हाका जाय आशिल्लें निवडून येवपी तांकां आनी 5 वर्सां जाय आशिल्लें खंय आमकां आनी डेव्हलपमेंट करलो तर म्हाका जाय तसो फोनूय स्विच ऑफ पूण म्हाका वाड्यावयले लोक सांगता तशें तुज्या सायडीन उदक मेळटा आनी तुका उदक मेळना तूं एक्टिविस्ट म्हूण तुका उदक मेळना कितें तें म्हाका कळना कित्याक म्हाका ब्लॉक करून दवरला काय म्हणून तेंय चिंतपा पडलें आतां जाल्यार हांव विजिलन्साक वतलो आतां लास्ट विजिलन्साक वतलो हांव आतां जर हें चालू उरत जाल्यार विजिलन्साकूय कंप्लेन दिवपाक फाटीं फुडें पळोवपा ना कित्याक हांव कोणाक भिना कित्याक हांव करता लोकांक लागून काय म्हाका स्वता लागून न्ही म्हाका स्वता उदक लागून ना तशें वाड्याक सगळ्याकूय ना सगळ्याक त्रास हांव एकटो काडटा कितले दिसान उदक ना 3 दीस जाले उदक ना आमकां
चवथो दीस चालू आसा कशी कितें मॅनेज करता तर आनी कितें दिल्ले उदवणचे पावळे घेतात रे पावसाचे आनी मागीर घेतले ते घेवप मागीर कपडे बी कशे दिता तुमी कपडे कशे दिता कपडे खंय आयदनां कशी दिता आयदन हे उदक घेता वयर काडटा इल्ले बालद्यांनी लायनी लायल्या सगळे आनी कपडे कपडे खंय करून दिता रात दवरल्या लोट सांगून आनी पिवपाक उदक पिवपा येना न्ही दिले बारीक येता सामके बारीक येता लायन लावप तितक्यान तेचेर एक वर येता एक वर केन्ना येता म्हाका रातचे सांजचे आमकां घेतले रातचे 4 उठोन भरले ना सपले ते आणि एका उठून एक टीप भरले मागीर उदकूच मेळना वयता ते रोखडे ते पिवपाक पुरतून कांता पिवपाक पुरतें तें पण आयदनां वचपाक बी उदक ना आयदन कशी पडलें पावसा उदकान आतां धुवन काडलें मग पुरे तडपाक लागतात गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फुडल्या 4 दिसांत राज्यांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो आसा. 23 आनी 24 तारखेक घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक तितल्याच नेटाचो वारो सांगात दितलो. 27 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट वाडयला. बंगालच्या खाडीचेर उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून फुडल्या सप्तकात राज्यात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हुंवार येवपाची आनी झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी प्रवास करतना जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. पावसाक वेगवान वारोय सांगात दितलो. IMDन 27 तारखे मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 27 जुलै मेरेन ऑरेंज अलर्ट. येवपी सप्तकात उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय. पावसा वांगडाच खर वारो घोळपाची शक्यताय. लोकांनी प्रवास करतना जतनाय घेवचो हवामान विभागाचो सल्लो. दर्या खवदळटलो अशी बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.